बली भेटूंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसाराच्या केदो वर्तो तुजो वैभव गायता तुका हर एक जीव वाकंता महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगोर तुमून कुर्पे सागो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. बाळो जेजू ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी समेस्ता सांगाता वांटेले जाताना स्वामी जेजू थंय आमकां समी समर्पण दिवया. स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा ताच्या उतरां मुखांत आमकां सांगता म्हजो संतोश तुमचे थंय भरपूर जावचे खातीर हांव तुमचे लागीं उलयलां आनी जो संतोश हो संवसार दिता ताचे प्रास सडीत मापान हो संतोष हांव तुमकां दिता आनी हो संतोष तुमचे सदांच आसतलो म्हणलो बरोसो जेजू आमकां दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी कठीण परिस्थितींत आसाव जावं पुरो गांवांत वा परगांवांत आमची भाव भयणी आसात तांच्या पैकी जायतीं जाणां कश्टांत आसात पिडेंत आसात. शामिसाच्या बलिदाना वेळार बाळूक जेजू थंय आमी मागया प्रत्येक सावन कोरोना पिडे निमती कश्टांच्या भाव भयणी पासो जायत्यांनी मागोवंक आमच्या लागीं विनंती केल्या. हे सर्व भावां पासत भयणी पासत ह्या घडये मागया बाळू जेजूचे रक्षण तांचे थंय वळोवन दी. प्रत्येक सावन ह्या पिडेंत वळवळच्यांक चिकित्सा दिवच्या सर्व दाक्तरांक नर्सांक तसो समी जेजू क्रिस्त रक्षण दिवं दी. तांच्या मुखांतर जायत्यांक बरें जावचें भाग फावो जावं दी म्हण ह्या घडये आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना आमची पातकां वळखून घेवया. आमच्या उतरांनी वा करण्यांनी आमी केल्लीं सर पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदूता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदोळणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बगेन सदां सांगवार म्हणून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट Krista kakrutka, Krista kakrutka, Somia kakrutka, Somia kakrutka. प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आणि आमचे मोदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणात तुवें वाडयलोय देखून निर्वाशी काळजान आमी तुज्या लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस सडत वचूं. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वळवड जमातेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो.
भावानो जुदेव न्हय आसल्यानी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थ्याक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीसांकी आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बागार भावार्थ्या वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. अशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं भोवंक तांकानांतलें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत म्हणटा. तितल्यार ती सगळी जमत तण जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मरिफात हेर जातींच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असऱ्या विशयान सांगलें आयकून तांणी कान दिलें. हाचे उलोवन जाताच जाकब उलयलो. भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगतां तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवान समर्पिल्ली एक परचा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतरां सारकें ताळ पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव पाटी येतलों आनी दाविदाचें मोडून पडिल्लें घर हांव परत्यान उबारतलों आनी कोसळून पडलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलों. हाचे वरवीं उरिल्ले मनशांकळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतिल्लो परकी लोक सोरेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागात हांव कळीत केल्ल्यो संगती आतां घडोवन यशो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातींच्या लोकांत हांव सोम्या थंय परतल्यांक आमी उपाद दिवचें न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, व्याभिचार चुकयचे आनी गोमटी चिवडून मारल्यांचें वा रगत आसलें मांस खायनाये म्हूण तांकां आमी बरपीनिशी समजणी दिवचे. कित्याक मोइशेचें नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हरेक शाराक परगट जातच आसा. हरेक साबत दिसा सिनोगोगांत ते वाचतात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. परजांक देवाची विस्मितां कळया. परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. बूळ निवासानो सर्वेस्पराक सदगियां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखणा. श्लोक परजांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तरण दिसपट्टें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. परजांक ताची विस्मितां कळया. परजांक ताची विस्मितां कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताचें तीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. परजांची न्याय निती काल तो जडती करतलो. परजांक देवाची विस्मितां कळया. उद्गार सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आस. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता त्यो तुका.
भक्तेपणाचो बुरधो बापा स्वीकार तू कर ये बापा उदारपणी आमी कानी करपेता स्वीकार करून लाभय देणे सर्गेता उदारपणी आमी कानी करपेता स्वीकार करून लाभय देणे सर्गेता गे बापा कानिको गे बापा कानिको कानिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तेपणाचो बुरधो बापा स्वीकार तू कर ये बापा म्हज्या भाव भणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेक्के पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. ससनाच्या बापा जेजू खरी दाखवल आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची खालती बेटवणी तुका मानू आनी आमच्यो हर दिसाच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादेक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमच्या खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून सासणाच्या पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणे खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sugot pargatuya. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जिवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खास
तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पेटो पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां जे सगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आमकां आरमरी देवाचे माये सांगाती सांजो जे तिचो पती वा घेवन दमदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुम्या जेजून शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगाता मेळोन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरोबणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सवय आसूं. एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकळूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकळूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. देवा जेसू मुझा राया जेसू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा काय सर्व सोहा सोदून करो स्वार तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवे दिवचे बुता जेसू मुझा देवा जेसू मुझा राया जेसू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा काय सर्व सोहा सोदून करो मोय पार तुमचे
muso somiam tu somo muso swam Jesu muja deva Jesu muja raya Jesu muja jiva muja deva muja sarva प्रार्थुया भौमगाळ बापा संसार सांडून महिमे बोंचावचे आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मितबेर नासलेल्या मोगाची खुणा कशी आपली कूड आनी रगत आमचें खाण जेवण जावंक दवरल्यान ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन जेजूचें आनी आमचें काळीज एक जाता म्हण वळखून आमी तुका दिन वाचता आनी ताच्याच काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमी आतां घरा वेता हो आमचो मोग पळयवन आमचे भोंवतणचो लोक जेजूक आपलो सरवणदार म्हूण वळखून घेवं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Amen सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसू आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं Amen वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार प्रागाच्या बळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गोण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू बेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या घडये बाळो जेजू तें सर्व आमची मागणी ते सवा इरादे ओपून दिवया विशेष करून ह्या घडी आमी मागया सर्व आमच्या कुटुंबांतल्या तशेंच शेजारांतल्या आमच्या सगळ्या देशांतल्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून कोविड पिडे निमती कश्टांच्या तशेंच मरणाच्या तरेर आसच्या चिकित्सेंत आसच्या सर्व भाव भयणी पासून ह्या घडी आमी प्रत्येक जाण मागया प्रत्येक जाण डेविड रिचर्ड पडलो एक लोतर नटो सुमार एका हप्त्यांत हांव न्हू कोविड पिडे निमती कश्टान आसा ताचे परेन जायते जाणां आसात आमकां वळख आसूंक पुरो वा वळख ना आसूंक पुरो तांकां समेज तांकां बाळो जेजू तें समर्पण दिवया बाळोचें रक्षण तांचे वयर मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळा सर्व आमच्या कुटुंबां बसोतो जावं पुरो आर्थीक परिस्थिती द्वारी कश्टान आसात काम नासतना मानसीक रितीन कश्टान आसात हो जायतें भें आमच्या मदें आसा भुरग्यांक शिकपातय तशेंच युवजनांक कामातय जायतें भें आसा घुसपडाय आसा बाळो जेजूचें रक्षण आमकां समेस्तांक मेळचें बसत ह्या घडये मागया पिढे निमती मरण पावल्ल्यांक ससनाची शांती आमी मागया स्वामी जेजू क्रिस्त तांची पातकां भोगसूं दी आनी ससनाच्या जेवणाक तांकां आपोवन व्हरों दी म्हूण आमी ह्या घडये मागया जरी कोणी आमच्या कुटुंबांत हांव न्हू
धाकटेर आसात नर्सां आसात वा खंयच्याय रितीन ह्या पिडेस्त तांकां पळोवच्या कामांत व्यस्त आसात तांच्या बसोती आमी बाळो जेजू लागीं मागया. जायतीं जाणां तांच्या जिवाचो कसलोय जिवाचेर कसलेंय धैर्य नासतना सगळीं आमी ह्या पिडेक भियोवन आसल्या वेळार तीं आस्पत्रेंत ह्या पिडेस्तां सांगाता आसात तांकां राखतात सांबाळतात. तांकांय सोम्याचें रक्षण मागया. ह्या पिडेंत हांव तांकां राखोंक स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे दया दाखोवन दी म्हण मागया. प्रार्थुया. ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोला आसता तुका पातयेन उरला मारतेल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देव सोपोत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंची येलो नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे देवाचे मये मम प्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देव सोपोत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंची येलो नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे देवाचे मये मम प्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देव सोपोत मनीस जालो आनी आमच्या मदेंची येलो नमान मरिये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरे देवाचे मये मम प्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसोच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोर्टीचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोत्यान बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळो जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक सांगाता म्हणून अर्गां देवी आनी म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजे मुखार आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतली दैवीक मजत सोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळो जेजूचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर परगांवांत आसल्यांचेर सर्व धाकट्यारांचेर नर्सांचेर आमी हे वेळा मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाळक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगे सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदा. मोरये कुशी तूं जल्मालोय तुजे बापा तुका
जालोय सादो बोळो जावून वाडलोय आमकां दैवे सांगा दिलोय बाळूक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदां बाळूक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदा मोगाळ पुत्राचो वे आमकां मोरी आशिर्वाद आमकां भगवंत क्रिस्ताचे कुरवेन निवडक आमची दुआ आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.